पळय तुमी पळयलां आसतलें आयज हावजान कितें जालें आनी आमचो जो प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसा तो इनलिगल जे मायग्रंटांनी कोमुलदाद लँड एनक्रोच करून जे कशें आमचे गोंयभरान तुमी पळयलां आसतलें कितल्यो बस्त्यो जाल्ल्यो आसा कितले स्लम जाल्ले आसा हे स्लम बांदले हेज्या बाबतींत आहले आनी जे रेजोल्युशन स्पिकरान पासून एक्सेप्ट केल्लें आनी ते रेजोल्युशन आयज आमकां येयल्लें तेजेर जेन्ना डिस्कशन जाता आनी तेजेर जेन्ना आमी फॅक्ट आवट केले हांव मुद्दम सांगपाक सोदता जेन्ना फॅक्ट आवट केले आनी जेन्ना एक एक बस्तीची नांवां घेतली एक एक जी स्लम्स आसा तेंची नांवां घेवपाक स्टार्ट केले तेन्ना एकटो उठपाक लागलो आयज कितें जाल्लें आसा हे इनलिगलिटी आनी विथ द फॅक्ट जी आसा सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा जावं जो आमचो लॉ आसा म्हटल्यार कितें कितें आमचे सेक्शन्स आसा ही सगळी सेक्शन्स मेन्शन केली थंय आनी तेन्ना जेन्ना सांगलें तेन्ना थंय खलबली जाली आनी सगळे नाचपाक लागले हे जे आसा हे बीजेपीचे जे आमदार आसा जे आपणाक म्हणटा गोंयकारांक लागून आसा एवरी टायम हेंची भाशणां आसता की गोंयकारांक लागून काम करता म्हणून खंयच्या गोंयकारांक लागून काम करता आनी एकटो उठोन थंय सांगता की मायग्रंटांचे म्हणून सांगता जे क्लियर कट मेन्शन केल्ले की इनलिगल मायग्रंट जे एन्क्रोच केल्ले आसा जागे म्हणून आनी इनलिगल जी कोमुलतात जे जागे आमच्या गांवकारांनी आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी कितले त्रास काडून ते राखून दवरले तो कॉमन लँड आनी ह्या कॉमन लँडाक लागून आमी फायट करता आमी जी कोमुलतात जागो जो आसा तो आमच्या भुरग्यांक मेळचो फुडल्या गोंयकारांक मेळचो हेका लागून फायट करता आनी हेका लागून हे रेजोल्युशन घातलें आनी हो जो स्पिकर आसा स्पिकरान ते रेजोल्युशन पयलीं एक्सेप्ट केलें आनी आतां जेन्ना तो बोवाळ जालो सुरवात जाली आनी जेन्ना एक्सपोज जावपाक लागले एकटो एक्सपोज जावपाक लागले एक जे कोण गोंयकारांकडे आसा कोण गोंयकारांकडे ना तें कळपाक लागले तेन्ना खंय ना खंय सीएमान वचून ताका सांगलें की खंय ना खंय हें करपाक जाय बॉन्ड उडोवपाक जाय कितें ना कितें आनी तेंच्यान सांगलें की हें बॉन्ड उडया म्हणून आनी प्रत्येक गोंयकारांनी आयज पळयल्लें आसा की हो जो सरकार आसा हो बीजेपीचो सरकार आसा हो कोणा वांगडा आसा हो खरेंच गोंयकारां वांगडा आसा खरेंच लिगलिटी वांगडा आसा काय इनलिगलिटी वांगडा आसा प्रत्येक दिसा असेंब्ली सेशन आसा हांवें पयलू जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्नाच सांगलें की म्हाका टायम दिवचो म्हणून आनी प्रत्येक दिसा म्हाका कट ऑफ करपाक ट्राय करता प्रत्येक दिसा म्हाका उलोवपाक दिवंक सोदिना हो जो प्रिविलेज आसा आमदारांचो आयज खंय ना खंय हो खटकता तांकां आमकां उलोवपाक दिवपाक ना आमकां निवडून हाडल्या की गोंयकारांचे विशय मांडपाक लागून गोंयकारांचो आवाज जावपाक लागून मात हें जाता अशें दिसता हे आयज खंय ना खंय तांकां खटकता की आमी हेंकां एक्सपोज करता हेंची जी इनलिगलिटीज आसा ती भायर मारता हेंकां दाखोवन दिता की हेंच्यांनी कितली इनलिगलिटीज केल्या आनी कशें इनलिगलिटीजांक प्रमोट करता प्रत्येक कडेन की सगळे डिपार्टमेंट मदींच म्हणूंक लागले की सगळे डिपार्टमेंटां मिक्स करता डिपार्टमेंटां मिक्स न्हू हे इंटर रिलेटेड आसले सगळे इंटर रिलेटेड आसा सगळे मेळोन आसा हे तुमकां परत सांगूंक सोदता आनी जेन्ना ते एक्सपोज जाता जेन्ना तेंची स्कॅमां आवट जाता तेन्ना खंय ना खंय ती नाचपाक लागता कोण उठटा कोणाची स्प्रींग कशी उठटा कोण आनी कितें सांगता कोण पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडटा बाकीचे जेन्ना जितले जाण उलयता तेन्ना कोणूच पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडना कोण सगळे बसून आसता जेन्ना हांवूच उलयता तेन्ना एवरी टायम जो एलक्यू आसूं जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन आसूं आमचें रेजोल्युशन आसूं कितें आसूं डिमांड्स आसूं म्हाकाच कट कित्याक करता हो कसलो न्याय आसा हो इनजस्टीस आसा टोटल कित्याक आयज गोंयकारांचो आवाज तुमी पावूंक दिना असेंब्लीन गोंयकारांचो जेन्ना आवाज पावता तेन्ना तुमकां दिसता की बाबा हें खंय ना खंय हें जातलें आनी तुमी आयज भायल्यांक सपोर्ट करता हें क्लियर कट आसा हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन जे खंयच्याय पार्टीचे आसूं आयज खंयच्याय पार्टीचेर हेंकां पळया तुमी कितें करता ते आयज गोंयकारांचो जो जागो आसा आयज आमी जागो प्रोटेक्ट करपाक मागता जागो प्रोटेक्ट करपाक आनी हो जागो तुमकां खबर आसा कितलो म्हारग जाल्लो आसा जागो तो आनी हो फुडें आमकां मेळटलो इंच पासून जागो मेळटलो स्क्वेअर मिटर पासून जागो मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न मार्क आसा तुमी मनांतल्यान चिंता तुमी काळजांतल्यान चिंता की गोंयांत सद्या कितें परिस्थिती जाल्ली आसा ती गोंयकार फुडें उरतले काय ना हें चिंता पयलू हे आमदार फुडें हे विधानसभेन फुडें आमदार गोंयकार उरतले काय ना हो चिंता तुमी आनी असली जी रेजोल्युशन आसा आमी हेच्या फुडें न्ही हाडटले हेच्या फुडें हेंकां एक्सपोज करतले आमी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा आमी कायदो घातलेलो आसा की गोंयचो जागो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय आमी पोगो बील घातला पोगो बील घेवना हेंच्यांनी कित्याक तांकां नाका की गोंयकार प्रोटेक्ट जाल्लो तांकां जाय हे भायले जे आयज सारके प्रूव जाले कोण कोण उठल्यात तांकां पळयात कोणा वांगडा आसा ते गोंयकारां वांगडा आसा काय भायल्या वांगडा आसा ते आयज ते प्रूव केला तेंच्यांनी की ते गोंयकारां वांगडा ना म्हणून आनी हांव मागता प्रत्येक कोणूय खंयचोय गोंयकार जो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करता चिता हेच्या फुडें चिता हे खरेंच तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते काय हे सगळे हे भायल्यान जो सपोर्ट करता जे इनलिगलिटीज प्रमोट करपाक हांव भायले पासून इनलिगलिटीज प्रमोट करपाक टोटल इनलिगलिटीज सगळे विथ प्रूफ हांव थंय गेल्लो आनी हांवें टेबल केल्ले आसा हांवें फायली पासून टेबल केल्ल्यो आसा टोटल जे इनलिगलिटी जाल्ल्यो आसा कशें ट्रान्सफर जाग्यांचे पासून इनलिगल ट्रान्सफर जाल्ले आसा कशें जो रेव्हेन्यू सरकाराक येवपाक जाय तो येना कितलोसो रेव्हेन्यू आसा तो रेव्हेन्यू लिकेज जाता आनी गोंयांत सगळो आमकां गोंयकारांक रेव्हेन्यू मेळपाक सगळो भायर वयता इतले देबतान पडलेले आसा गोंयकार इलिगल बसी आसतो हजारांनी इनलिगलिटीज आसा हजारांनी आतां ते काउंटलेस जाल्ले आसा हांव नको कितले कावंट कितलो पयशांचो जो
स्कॅम आसा हो इतले करोडांचो म्हाका खबर ना, काउंटलेस आसतलो. कित्याक कोण म्हणटा 500 करोड, 1000 करोड, 2000 करोड, 5000 करोड, 10000 करोड. कित्याक तुमकां खबर आसा जाग्याचो व्हॅल्यू आयज कितें जाल्लो आसा तो. खंय एक कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर, खंय 15,000 स्क्वेअर मिटर, खंय 20,000, खंय 30,000, खंय 50,000, खंय 1 लाख, खंय 1.5 लाख, खंय 2 लाख. हो व्हॅल्यू आयज गोंयच्या जाग्याचो जाल्लो आसा. आनी फुडें गोंयकार करतले जाल्यार कितें? खंयच्यान जागो येतलो, खंयच्यान पयशे हाडटले 2-2 लाख एक स्क्वेअर मिटराक खंयच्यान हाडटले ही चिंतपाक जाय. आनी हो जो बीजेपी सरकार आसा हो त्रासान घालपाक उठलेलो आसा आनी गोंयकारां वांगडा मात्तूय ना. हो आयज तेंच्यांनी क्लियर कट प्रूव केल्लो आसा आनी ह्या विधानसभेन तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की तेंकां गोंयकारांची मात्तूय पडलेलें ना म्हणून. गिरीश, तुमकां दिसना की तुमी एटलिस्ट गव्हर्मेंटाच्या नदरेक हाडटाले बाबा कितें इल्लिगल वो लिगल कितें आहा पळय तें, आनी इतले मंत्री उडपाची गरज आशिल्ली पळय हीच तेंकां आयज खंय एक आमदार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो भितूर पावलो विधानसभेन. आयज हो भितूर पावलो आनी गोंयकारांचो जो आवाज घेवन जो मांडटा आनी हो आवाज आयज प्रत्येक गोंयकाराच्या कानांनी वयता, कानांनी पावता, सगळे पळयता की कितें चल्लां तें आनी ते कशें एक्सपोज जाता. ते दिसा ड्रग्साचेर केले, तेच्या पयलीं फॉरेस्टाचेर केले, तेच्या पयलीं टीसीपीचेर केले, सगळे हेचेर तांकां जसो एक्सपोज केला. हावजींग बोर्डाचो जागो, ज्या हावजींग बोर्डाच्या जाग्याक लागून हे इनलिगलिटीज जाली तेजेर तोंड बंद दवरिल्लें. तो स्कॅम उलोवपाक पासून रेडी ना मिनिस्टर. आनी आयज तो मिनिस्टर तो हें घेवन रावला थंय धवळेकर, आपूण पॉयंट ऑफ ऑर्डर करून दाखयता. सो असले जे मिनिस्टर आसा तांकां जेन्ना स्कॅमां जाता तेन्ना दोळे बंद करता. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतली कशी इनलिगलिटी हे प्रमोट करता सरकारान रावन. कशी इनलिगलिटी फक्त आपणाच्या फायद्याक लागून वोट बंद पॉलिटिक्स जाल्ली आसा, जी पॉलिटिक्स आयज खंय ना खंय गोंयकारांक काबार करून उडयतली. डेटा ह्या पॉयंटाचेर हो जो तुमचो इश्यू आसा, हो जो पॉयंट आसा तेजेर जे बाकीचे ऑपोजिशन आसा, काँग्रेस जावं आप ते तुमच्या वांगडा आसा. पळय सगळे आयज खरें म्हटल्यार ते उबे रावले. म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक एटलिस्ट ते स्टँड अप केलें तेंच्यांनी. मात अशें जावपाक जायना. हांव ताका लागून म्हणटा की गोंयकारांचें जे काळीज आसा आयज खरेंच मोव आसा काळीज, हें घट करपाची गरज आसा, खूब घट करपाची गरज आसा. कित्याक फुडें नाल्यार हे आमकां चिड्डून माड्डून वयतले. हे फुडें पळोवपाचें ना, फाटीं फुडें पळोवपाचें ना, सगळे नाच जातले. सो हेका लागून गोंयकारांनी कांयच घट करपाक जाय. आनी हें जें रेव्होल्युशन, ही क्रांती आमी म्हणटा पळय ती चव आमी स्टार्ट केल्ली ती फुडें व्हरपाक जाय. ही अशी रोखडीच जावपाची ना आनी लोकांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. हे सगळे जी नाटकां चालू आसा, ही आयज विधानसभेन कितले जाण उठले तुमी सगळ्यांनी नोट केला. ही जी नाटकां आसा ही नाटकां चालूच उरतली. बट आमी जेन्ना पर्यंत फुडें सरना, आमी जेन्ना पर्यंत आमी म्हणना की बाबा अशें गोंय राखपाक लागून आमी फुडें सरना, तेन्ना केन्नाच हें सॉल्व जावपाचें ना. दुसरें म्हणजे जे स्लम्स आसा, तुमी चिंतूंक शकता आसतले ह्या स्लम्सांक रिहेबिलिट करपाक लागून सरकार प्रोविजन दवरिता. आनी गोंयकारांक जांकां जागो जाय म्हटल्यार कॉमन गोंयकार एक 100 स्क्वेअर मिटर जाय जावं एक फ्लॅट जाय, कितें जाय हावजींग बोर्डाचें तो कितें, तांकां कांय प्रोविजन दवरिना. म्हणून तुमी चिंता की गोंयकारां वांगडा हो सरकार आसा काय ह्या भायल्या वांगडा आसा, हें क्लियर कट प्रूव केलां आयज तेंच्यांनी. म्हणजे स्लम्सांनी लायट प्लस उदकूय हें वता न्ही. तुमी म्हणटा तर इल्लीगल जाल्यार लायट आनी उदक कशें पावतात? पळय काल हांवें मेन्शन केलें की लायट आनी उदक कशें जाता. हेल्थ एक्टाच्या अंडर तांकां प्रोविजन गावल्लें आसा की लायट आनी उदकाचो कनेक्शन दिवचो म्हणून लायव्हलीहुडाक लागून. बट तितून आनीक मेन्शन केल्लें आसा तें म्हणजे सेफ्टी आसपाक जाय, मागीर ते हें आसपाक जाय, सिवेजाक लागून सगळें सिस्टम आसपाक जाय. सो हें जेन्ना तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा तें मात कोणूच हें करिना आनी तांकां जाय तशी कनेक्शनां दिता. हेल्थ एक्ट जो हेल्थ ऑफिसर्स आसा ते जाय तशें तांकां इम्प्लिमेंट करता. हांव सांगता आमी जे कोणांनी हेंचेर इनलिगलिटी केल्या तांकां विजिलन्सान घालतले आनी तेंचेर कंप्लेन फायल करता, ऑफिसरांचेर कंप्लेन फायल करता. तुमी आतां चिंतपाक जाय खंय कितल्योच डेंगू केसीस जाता, मलेरिया केसीस जाता, हें चालूच आसा. आनी फाल्यां भुरगे तेंचे मेले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? सो आमी खंयच्या ऑफिसराक सोडची ना. हेच्या फुडें हांव पयलूच सांगून दवरिता, ऑफिसरांनी स्ट्रिक्ट सगळ्यान घालचे. कोण MLA सांगता, मिनिस्टर सांगता म्हणून तुमी हें घालू नाका. लिगल आसा तें लिगल करा आनी हें जे तुमी करून दिता तांकां MLAचें लेटर येता म्हणून जावं आनी कितें येता म्हणून हें फुडें करून दिवपाचें ना.